नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। राहुल गांधी निमाणे काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदाचो दिलो राजीनामो काँग्रेसीची केंद्रीय कार्यकारी समिती मुखार। आता गोंयांत गिरीश चोडणकराच्या स्टेटसाचेर ज्येष्ठ काँग्रेसवाल्यांचो दोळो। गोयच्या मायनिंग डम पॉलिसीक आनीक 3 महिने तरी लागतले। मुख्यमंत्र्यांनी केलें स्पष्ट। सुप्रीम कोर्टातले मायनिंग लीज केशीक सरकार तयार, रोखडीच एफिडेविट। गोयचे टीव्ही मळार इतिहास। प्रुडंटाचे यूट्यूब सबस्क्रायबर्स पावले लाखावयर। 175 देशांनी प्रुडंटाची व्ह्यूवरशिप। एकूण व्ह्यूज पावले 7.5 कोटींचेर। यूट्यूबान घेतली दखल। मडगांवकारांक शिस्त लावंक गार्बेज सेंटिनलांचो दोळो। पालिकेची सेंटिनल स्कीम। पुलीस सॅनिटरी इन्स्पेक्टरांक घेवन ॲक्शन। कोयर वडयतल्यांक 5,000ची फायन, सेंटिनलांक 1,000 रुपया। गोयचो मान सुटके झुजारी सर्गेस्त पद्मश्री मोहन रानडेचो अस्थि कलश गोंयांत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतलो कलश। सांजे मांडवीत अस्थि विसर्जन। आणि राष्ट्रीय सर्त गाजले उपरांत शौन गांगुली आणि शृंगी बांदेकराचे नवे टार्गेट। एशियन एज सर्त गोंय आनीक बरी कामगिरी करतले म्हणटा कोच। राहुल गांधीन काँग्रेस अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिलो एकदाचो। अंतरीम अध्यक्ष म्हूण 90 वर्सांचो मोतीलाल वोहराचे नाव काँग्रेसीत फुडें येता। राजीनामो काँग्रेसीचे केंद्रीय कार्यकारी समिती मुखार येतलो। लोकसभेक काँग्रेसीन मार खाल्या उपरांत ताची जबाबदारी घेवन राहुलान अध्यक्षपद सोडला। राहुलाच्या राजीनाम्या उपरांत देशभरांत प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष देवंक सोदतात। गोयच्या गिरीशाच्या स्टेटसाचेर ज्येष्ठ काँग्रेसवाल्यांचो दोळो। गोयचे मायनिंग डम पॉलिसीक आनीक 3 महिने तरी लागतले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगला। काल गोयची मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टा मुखार आयिल्ली। 3 जुइजांच्या खंडपीठा मुखार केस आयली। गोंय सरकारान अजून एफिडेविट घालूंक ना। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारान एफिडेविटाची तयारी केल्या। सुप्रीम कोर्टा मुखार रोखडीच घालतले। एक्चुअली मायनिंगाचेर हियरिंग जाली पळय न्ही, हे चड वेळ हियरिंग चलोवंक ना। एक्चुअली थ्री बेंच जजीस हेज्या बरोबर आशिल्ले। हांवें आतांच म्हाका डायरेक्टर मायन्स मेळ आशिल्लो चॅप्टर, ताका डिटेलान म्हाका धाड म्हटल्यार। बट एक गजाल, कारण कशें आसा, ती जो जज गोगोई हेज्या समोर ताच्या खातीर ते फर्स्ट टायम मॅटर आशिल्लें। ओके, तेणी तें एडजर्न केलें आनी फुडली डेट दिवंक ना। सो दॅट बट डेफिनेटली वी हॅव प्रिपेर्ड। आमी सगळें जें फायल करपाक जाय ताची तयारी पूर्णता केल्ली आसा। ताची नेक्स्ट जेन्ना डेट दितले तेन्ना डेफिनेटली वी हॅव द मोर अल्टरनेटिव्ज जे आहा पळय ते सगळे अल्टरनेटिव्ज आमी फायंड आउट। एफिडेविट फायल केलें ना, एफिडेविट फायल करूं ना। सर, डम पॉलिसी कितें आली मायनिंगाची? डम थोडोसो टायम लागतलो मार, तुका सांगला इट वील टेक 3 मंथ्स एटलिस्ट मिनिमम। एका दिसान फायनलायज जावपाक। गोयचे टीव्ही मळार प्रुडंटा कडच्यान अभिमानाची गजाल। प्रुडंटाचे यूट्यूब सबस्क्रायबरांचो आंकडो लाखावयर पावलो। भारता सयत UK, अमेरिका, कुवेत, कतार, साऊदी अरेबिया धरून 175 देशांनी प्रुडंटाचे व्ह्यूवर्स। आता मेरेन 7.5 कोटी व्ह्यूज। प्रुडंटाचे यूट्यूब चॅनलान गाठिल्ल्या ह्या पावण्याची यूट्यूबानूय दखल घेतली आणि तेच बरोबर टीम प्रुडंटाचे दबाज्यात सेलिब्रेशन। गोंयांत घडिल्ली प्रत्येक खबर, तिची अपडेट, ते खबरे फाटली सत्यता आणि अचूक विश्लेषण हेच प्रुडंटाचे यूट्यूब सबस्क्रायबर्स लाखांवयर पावपा फाटले गमक। ह्या संवसारात जे कडेन गोंयकार आसा ताका गोंया कडेन, गोंयकारां कडेन आणि कोंकणी कडेन जोडून दवरपाचें प्रुडंट एकमेव म्हत्वाचें माध्यम जाला हो यूट्यूब चॅनलाचे यशस्वीते वेल्यान पुरावो। आता मेरेन ह्या चॅनलाचेर 27,000 वयर व्हिडिओ अपलोड जाल्यात। 175 देशांनी ताची व्ह्यूवरशिप। आता मेरेन 7.5 कोटी लोकांनी प्रुडंटाचे हे यूट्यूब चॅनल पळयला। It's a big thing that 1 lakh subscribers we have now on YouTube. It is not only our recognition. YouTube also recognizes this number. They recognize this as a milestone. This is the first milestone for any channel. It is called silver button. So 1 lakh subscribers is silver button. Many different countries. We were just searching
there are about 195 countries in the world and we reached almost to 175 countries. आमचे व्ह्युअरशीप जे फक्त गोंयांतच न्ही आनी भारतांत न्ही जाल्यार संवसारभरात मिडल इस्टाक धरून UK USA पर्यंत इतले कॉन्टिनेंटांनी जे गोंयकार पातळ्यात तेही तितलेच अभिनंदनाक पात्र थारतात. हो यत्न आमी जवळ जवळ 6-7 वर्सां फाटीं सुरू केलो की आमचे पेरिफेरल्स फक्त TV मिडिया पुरती लिमीट न उरता संवसारभरातले गोंया मेरेन गोंयकारांच्यो गोंयचो कनेक्ट उरचो, कोंकणी कडेन कनेक्ट उरचो, गोंयाचे इशू कडेन कनेक्ट उरचो, हे खातीर वेगळीवेगळी पेरिफेरल्स आमी सुरू केली. तातूंत सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स आयली, ट्विटर, फेसबूक आयले, आमची वेबसायट आयली आनी ताजे नंतर वॉट्सॅप कम्युनिकेशनांनी आमचो कनेक्ट सुरू जालो आनी यूट्यूब चॅनल आमचें सुरू जालें आनी आज हो 1 लाखाचो पावडो गाठला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अनमोड घाटाचे हायवेचे काम पुराय जायसर वास्को ते मिरज रेल्वे सेवा परत सुरू करची म्हूण खासदार विनय तेंडुलकरान राज्यसभेत मागणी केली. घाट बंद आशिल्ल्यान भाजयेकार दुधकारांचो धंदो बुडपाक लागला. सणांचो सीझन लागीं तेकला म्हूण विनय उलयलो. पिछले 7 महीने से गोवा से कर्नाटक जुड़ने वाला हाईवे बंद है, इसलिए जो कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो या गोवा के लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है. मेरी ये मांग है कि अभी त्योहार का सीजन है, जो कर्नाटका से या महाराष्ट्र से जो अपने व्यवसाय करते थे, जो सब्जी गोवा में लाते थे, दूध लाते थे, उनका व्यवसाय भी बंद हो रहा है. इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि जो पहले वास्को द गामा से मिरज तक रेलवे थी, अभी वो बंद है. इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्दी से जल्द वास्को द गामा से मिरज तक रेलवे का चालू करने का प्रयास करें. वता वता थंय कोयराच्यो राशी मारतल्या मडगांवकारांचेर दोळो दवरूंक सेंटिनल पालिकेन गार्बेज सेंटिनल स्कीम जाहीर केली. लोकांक शिस्त लावंक पालिकेन पावल उखल्लां. कोयराच्यो खंयच्या खंय राशी मारतल्यांक 5,000ची फायन. तांचेर दोळो दवरपी सेंटिनलाक केशी फाटल्यान 1,000 रुपया. पोलीस आनी सॅनिटरी इन्स्पेक्टरांक घेवन एक्शन. पत्रकार परिशदेक सीओ सिद्धिविनायका बरोबर पत्रकारांचो बरोच आर्ग्युमेंट जालो. This scheme empowers general public to participate in better management and disposal of garbage. Any person under this scheme can report illegal disposal of garbage by sending a photo or a small video clip of violation on WhatsApp number. No doubt you will find similarity between the traffic sentinel scheme of the Goa police and this scheme. But there is big difference in the sense we have tried to simplify this scheme as simplest as possible. आता हो जो नंबर दिला आसा 8390208406 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सॅपाद्वारे फोटो अथवा व्हिडिओ धाडूंक जाय आनी धाडटा आसतना जो कोण मनीस धाडटा ताणें आपलें नांव, एड्रेस आनी एज ही धाडूंक जाय. कित्याक फाल्यां मागीर जेन्ना पळय ते प्रायज जेन्ना पळय व्हरपाक येतले त्या वेळाचेर हाजेर क्रॉस व्हेरिफिकेशन जातलें. जो कोण ऑफेन्स करता ताजो फोटो अथवा ताजो धाकटोसो एक व्हिडिओ जेन्ना हांगा धाडटले त्या व्हिडिओचेर त्या गाडयेचो जर ताणें गाडी यूज केल्ली आसत जाल्यार त्या गाडयेचेर रजिस्ट्रेशन नंबर तरी सामकें क्लियर दिसूंक जाय. आनी जर तर शक्य आसत जाल्यार त्या मनशाचें तोंड, जर तो गाडी यूज करूना जाल्यार त्या मनशाचें तोंड सारक्या भितर दिसूंक जाय. सो दॅट इट बिकम्स इजियर फॉर पुलीस ऑल्सो टू ट्रॅक दॅट पर्सन and we go after him hammer and tongue. हे कोण इन्फॉर्मेशन दितले तांकां एका म्हयन्यान जितली तागेले क्युम्युलेटीव कितें जातलें पळय ताजो एक बराबर टोटल करून म्हयन्याच्या उपरांत ताका ताजो पेमेंट थ्रू चॅक अथवा थ्रू ECS दितले, नॉट बाय कॅश. सो ही स्कीम ही सगळ्यां खातीर ओपन आसा. अमक्याच खातीर अथवा अमके एज ग्रूप हे ते आमी कांयच दवरिल्ले कडेन ना. एनी वन can participate in this scheme even if he is not citizen of Margaon or even outsider. फातर्डेचो आमदार मंत्री विजय सरदेसायान स्कीमीक येवकार दिला. Now it comes to the municipality. Municipality has come up with a new sentinel scheme. The Twitterati says that it should not be misused. Times of India is on record now to say
मिसयूज ताजो जावंक जायना कोण सो नोबडी शूड यूज इट टू सेटल स्कोर्स म्हणून आय थिंक सो इट इज एन एफर्ट which is meant to be a first step towards bringing in punitive action if you litter, which is the need of the hour. स्वच्छ भारत म्हणून सांगलेंच जाल्यार जायना, तें एनफोर्सूय करपाक कायदो आसपाक जाय. म्हाका दिसता तांचो हो इनिशिएटीव बरो आहा. पीपल शूड सपोर्ट दीस इनिशिएटीव. एक दिसता की हें सगळें कोफुजांव जावन गार्बेज इज बींग सीन ऑन द रोड्स वीच शूड नॉट बी सीन. आनी आतांय बी अजून तें सुदरूंक ना. हांवें म्हजे मतदारसंघात आज हांव भोंविल्लो आहा. अजून मेरेन तें दिसताच. आनी द वे इट इज बींग क्लीन इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. हॉस्पिसियोचो 7 दिसांचो सॅग्रिगेट करूंक नाशिल्लो कोयर मडगांव पालिकेन उखलिल्लो ना. त्या कोयरांत बायोमेडिकल वेस्टूय आसा. मेडिकल सुप्रिटेंडंट म्हणटा कोयर सॅग्रिगेट करपाक दवरला. भायलो लोक खंय हॉस्पिटला कडेन येवन कोयर उडयतात. पालिकेचो सीओ म्हणटा हॉस्पिसियो कोयर सॅग्रिगेट करिना म्हूण पालिका गार्बेज उखलिना. हाल दुयेती आनी हॉस्पिसियोत यो वच करतल्यांचे. मेडिकल सुप्रिटेंडंट म्हणटा लोक खंय भायल्यान कोयर हाडून हॉस्पिटला कडेन वडयतात. If you see the situation here behind Hospicio Hospital, it's indeed shocking. The amount of waste that is here is not collected. Now for what reasons we also cannot understand, because there seems to be even biomedical waste mixed in it. The Margao municipality has started this waste collection in a segregated form. If something is not happening here, at least concerned officials of the municipality should guide them, guide the Hospicio. We will not accept this waste. You put it in a segregated form and we will lift it. But here today we see like the waste that is accumulated is more than maybe 8-10 days. That much of quantity is lying here, and the stink that is emanating out of this waste is just unbearable. And we can imagine the patients who come for treatment, they might fall more sick than getting cured. मिडियान सीओ सिद्धिविनायकाक विचारलें हॉस्पिसियो कोयर सेग्रिगेट करिना म्हूण खंय पालिका उखलिना. Yeah, exactly. Now Hospicio matter we are taking very seriously. Hospicio matter we are taking very seriously. The first reported case will be Hospicio. Mind it. Why are you not going to the source of the question? Is Hospicio Hospital not isn't that they have to provide segregated waste? प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. स्विगीचो डिलिव्हरी स्टाफ कंपनीचेर बेजार. पगार खंय सांगला तितलो हातार पडना. स्विगीचो मॅनेजमेंट सांगता 30,000 म्हयन्याक, मात भुरग्यांक 20,000 सुद्दां मेळना. मॅनेजमेंटाक सांगून विटले. भुरगे वाळपय सावंतवाडीच्यान येतात. परवडना जाल्ल्यान निमाणे तांणी बुधवारा धरणे धरले. मागणी तडीक लाग मेरेन ऑफ रोड रावपाची शिटकावणी. आयज आमी हांगर सकाळच्यान स्ट्रायक केल्ली आहा. स्विगी सगळे भुरगे आमचे जमलेले आहा, पणजेचे आनी पोरवरीचे. स्ट्रायक ह्या खातीर केल्ली आहा, भुरगे जे आमचे पे आवट जे आमच्या हेंच्यांनी केला ते आमी खूश ना तेजेर, बिलकूल खूश ना. कंपनीक आमी 6 म्हयन्याच्यान सांगता पे आवट चेंज करा. कोणाक आयकना, कोणाचें आयकना. आपणे नेवे भुरगे येयला तांकां त्रास जाता, कोण सायकलीन जे करता तांकां त्रास जाता. आमी दिसासून कंपनीचे आतां बोर्ड मारला, तुमी पळयता आसतले थंय भायर बोर्ड मारला 30,000 पर मंथ म्हणून. 30,000 पर मंथ खंयचे. आमी इतले त्रास जाता आमकां आतां 20,000 पासून आमी करूंक पावना म्हयन्याक. हे सगळ्या भुरग्यांक आमी जमलेले आहा. आनी जो पर्यंत न्ही आमचे आतां सेवा जी कायम करिना, सारके जे आमचे पेवड आसले पयलीं तशें जर करिना, आमकां बाबा दिसोंक जाय की बाबा हेंच्यांनी केला म्हणून. जो पर्यंत ते करिना, आतां हेंच्यांनी एश्युरन्स दिला की आमी करतले म्हणून, पूण हेचेर समस्या कांय ना. एश्युरन्स दिला 3 दिसांनी आनी हेंकां आमी सांगला जो पर्यंत जे करिना तो पर्यंत आमी ऑफ रोड रावतले म्हणून. आमी एकूय ऑर्डर करपाक ना स्विगीची, कांयच करचे ना. आमी आसा तशेंच बसतले हांगर. आनी हे पळय ही लेटरां दिवन आमी थकलेले आहा. कितलीशीच लेटरां दिली हेंकां, तरी हेचेर कांयच तोडगा ना, कांयच नियम ना. की बाबडे भुरगे वाळपयच्यान येता, सावंतवाडीच्यान येता, सांखळेच्यान येता, खंयच्यान भुरगे येता की पोटाच्या आशेक येता. आनी जर भुरग्याक जर 1000 रुपया जायना दिसाक, जर बाबडे 400-500 रुपया तेंच्या पेट्रोलाकूच गेले तर कितें फायदो येवन इतल्या पयशान, वेस्ट ऑफ मनी. आमचे ते रेग्युलर जे बेस पे आवट आसले ते सारके करचे. आमकां इतलेंच जाय आनी कांय नाका. एश्युरन्स नाका आमकां, केल्ले जाय ऑन द स्पॉट. सो आयज आमी हेंकां आयज रातचो पर्यंत टायम दिल्लो आहा. आयज रातचे पर्यंत जर हेंच्यांनी केले जाल्यार ओके आहा. जाल्यार फाल्यांच्यान आमी हांगर येवन खंय येवन नाल्यार हांगर येवन आमी ऑफ द रोड बसतले, पूण ऑर्डरी मारचे ना. अशेंच युनिफॉर्म घालून बसतले. आनी जर फाल्यां एकूय भुरगो आमकां ऑर्डरी मारतना दिसलो इन केस, जाल्यार आमी तेज्या हातींसून बॅग बीन काडून घेतले.
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. सरकार 7 दिसां भितर सारको निर्णय घेना जाल्यार 11-12 तारखेर पर्यटन भवना भायर धरण्याक बसतले. बायला भुरग्यांक घेवन रस्त्यार देंवतले म्हूण उत्तर गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी. टॅक्सीवाल्यांक माफिया म्हणटना खंय सरकारान विचार करून उलोवचें. संघटनेची सांजे कळंगुटे बसका जाली. ते खंय परमिटां सोडूंक तयार. सरकारान तांकां 5th स्केलीचो जॉब दिवचो. सोल्युशन येवंक ना जाल्यार आमी निमाणें सोल्युशन दवरलां की प्रत्येक टॅक्सिकार जो आहा आपणाचें परमीट सरेंडर करतलो आनी सरकारा कडेन मागतलो की आमकां 7th पेच्या हेचेर आमकां दवरूं नाका, आमी 5th पेयाचेर काम करपाक तयार आहा, आमकां काम धंदो दिसो. 8 दिसाचो टायम दिल्लो आहा. 8 दिसां भितर आमकां आफोन हाडलें आनी कितें सुटावो केलो जाल्यार बरें आहा. नाल्यार 11 आनी 12 तारखेर आमी पर्यटन भवनाच्या फुडल्यान हेजिटेशन करपाचें आहा आनी तेतून फुडलो निर्णय घेवपाचो आहा. म्हाका सरकाराक इतलेंच म्हळ्यार लुटारूच किंवा माफिया म्हणटा आसतना हेच फोर मातशें चिंतून उलोवचें. इतलेंच म्हणटा हे फावटी जें जातलें न्हू तें बायल भुरग्यांक घेवन आमकां येवचें पडटलें. तेज्या पयलीं आमी पयर आमची मिटींग जाल्या तेजेर एक मेमोरेंडम दिल्लो आमी ताका 7 दिसां भितर आमकां आफोन व्हरून कितें तरी सोल्युशन काडपाक तेणी हें करचें विचार विमर्श करचो. तेन्ना आमची इतलेच मागणी आहा, आमी 7 दीस रावतले. तेज्या नंतर आमी जें कितें आखलां तें आमी करतले. एवे हो मेमोरेंडम हांवें धाडलो. 15 ऑगस्ट सावन पेडणेचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट सुरू जातलो. ह्या प्लांटात प्लास्टिकापासून इंधन करपाची व्यवस्था आसा. गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. कोयर विल्याविशीं कितल्या तेंपा सावन हायकोर्टा मुखार आशिल्ले याचिकेचेर हायकोर्टात बुधवारा सुनावणी जाली. प्लास्टिकापासून तयार जाल्ले इंधन सिमेंट फॅक्टरीक विकपाचो सरकाराचो प्लान. गार्बेज आनी वेस्ट मॅनेजमेंटा वयल्यो सगळ्यो जनहीत याचिका एकठांय करून हायकोर्ट एकठांय सुनावणी घेता. बुधवारा गोंय सरकारान प्लास्टीक कोयरा विल्याचेर हायकोर्टाक एफिडेवीट दिली. पेडण्यां नवो प्लांट येता. त्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचेर प्लास्टीक कोयराचें इंधन करपाची वेवस्था आसा. 15 ऑगस्टा सावन हो प्लांट सुरू जातलो म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलां. आदीं जुनाची डेडलायन दिल्ली. तो मेरेन प्लांट सुरू जालो ना म्हूण सरकारान माफी मागली. ह्या प्लांटात तयार जाता तें इंधन सिमेंट फॅक्टरीक उपेगी पडटा. सरकारान तें इंधन सिमेंट फॅक्टरीक विकपाचो प्लान केला. गार्बेज सेग्रिगेट करूंक मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी बसोवपा खातीर 29 पंचायतींनी परवानगी मागिल्ली म्हूण हेच केशींत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हायकोर्टात जाप दिल्या. 19 पंचायतींक परवानगी दिल्या. बाकीच्या 10 पंचायतींची खंय प्रक्रिया चल्ल्या. हायकोर्टान केस 10 जुलयाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयचो मान सुटके झुजारी सर्गेस्त पद्मश्री मोहन रानडेचो अस्थि कलश दर्शना खातीर सकाळीं गोंयांत पावलो. पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझो हॉलांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अस्थि कलश घेतलो. सांजे मांडवीत अस्थि विसर्जन जालें. मोहन रानडेक 25 जूनाक पुण्यात मरण आयिल्लें. गोंय मुक्त जाल्या उपरांत सुद्दां खरें म्हणजे 9 वर्सां तांकां पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटींत पोर्तुगालांत रावचें पडलें, हें सोंसचें पडलें. त्या बद्दल खरोखरच दिलगिरी व्यक्त करता. खरें म्हणजे तांची मुक्तता तेन्नाय बेगीन जावपाक जाय आसली. कित्याक नक्की जाली ना हें म्हाकाय खबर ना. बट तरी सुद्दां मुक्ती जाल्या उपरांत 9 वर्सां थंय रावचें पडप हें आमच्या दृश्टीन खरोखरूच खेदाची गोश्ट आसा. तेंच न्ही तर तेज्या वेळार तांच्या बरोबर आनी कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी जे 8 वर्सां 9 वर्सां म्हणजे खरें म्हणजे मुक्तीची फळां आमी सगळ्यांनी भोगलीं. म्हणजे 61 गोंय मुक्त जाल्या उपरांत आमी मुक्त जाले. बट जे गोंयच्या मुक्ती खातीर लढले ते पोर्तुगीजांतल्या खंय तरी थंयसर जेलीन बंदखणीन खूब वर्सां उरले. पूण 9 वर्सां 10 वर्सां कांय जाण तर थंयच्यान परतूय येवपाक पावले ना. त्या बद्दल खरोखरूच हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या वतीन दुख्ख व्यक्त करता. पद्मश्री मोहन दादांनी स्थापन केलेल्या स्वामी विवेकानंद जीवन ज्योत संस्थेचा अध्यक्ष, या संस्थेच्या कार्यकारीचे सदस्य यांच्यातर्फे मोहन दादांना श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो हीच परमेश्वराकडे प्रार्थना. महान क्रांतिकारक देशभक्त हांव मागता की त्यांच्या आत्म्याक परमेश्वरान शांती दिवची. येता ते विधानसभेत कोमुंदात कमिशन रिपोर्ट विधानसभे मुखार दवरतलो म्हूण येणावळ मंत्री रोहन खंवटे उलयला. त्या रिपोर्टाचेर विधानसभेत चर्चा जातली. कोमुंदादीचें वेवस्थापन, प्रशासन आनी कारभार कसो चलोवचो वा तातूंत काळानुरूप कितें सुदारणा जाय ताचेर खोलायेन विचार जातलो. 6 वर्सां फाटीं हें कमिशन नेमिल्लें.
This commission was formed because of a writ petition filed by one person on the code of Comunidad. ताज्या खातीर कमिशनान ज्यो मिटिंग्स घेतल्यो तो रिपोर्ट द देन एक्स चीफ मिनिस्टर बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकारा कडेन रिपोर्ट सबमीट जाल्लो. हो सरकार येतकर वी हॅव हॅड अ कपल ऑफ मिटिंग्स डेलिबरेटेड ऑन दॅट पर्टिक्युलर इशू, बट वी हॅव रियलाइज्ड दॅट द कमिशन हॅज पुट many more pointers other than what are also to be replied against the writ. So ताज्या खातीर सरकाराचो व्यू पॉयंट आसपाक द कोड ऑफ कोमुदाद which needs to be amended तें करतले जाल्यार ही गजाल असेंब्लीन येवपाची गरज आसा. सो कमिशनान जे कितें आपले व्यूज दिल्या that bill we will introduce in the assembly for discussion and debate. The code of Comunidad खूबशे issues आसा, whether it's structures on illegal land which they were looking at legalizing, the other issues which were related to Comunidad, a lot of issues where over the code of Comunidad they needed changes, and एक code of Comunidad करता असताना lot of people from the Comunidades and the rest of the fraternities were included in this. तांणी आपले जे सगळे दिल्ले आसा व्यूज ते एखादी सरकारान म्हाका दिसता ऑपोजिशना कडेन चर्चा करून म्हाका दिसता दिस बिल नीड्स टू कम इन द असेंब्ली फॉर डिस्कशन डिबेट बिफोर पासिंग, आनी तें बिल आमी ह्या असेंब्लीक आमी इंट्रोड्यूस करतले. उदकाचे नित्याचे कडकडीक विटून 10व्या 70च्या लोकांनी थंयच्या पंप हावजार मोर्चा व्हेलो. फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन नळाक उदक ना, टँकरान उदक येता पूण पिवपाची माणुसकी ना. थळाव्यांक नळाचें उदक ना जाल्यार कोणाकूच नाका. पंप हावजूच बंद उडयात म्हूण लोकांनी नेट धरलो. लायटीचो प्रॉब्लेम सोडयात, मोटर पंप नवो बसलो काय म्हूण प्रस्न सुट्टलो म्हूण एई सांगता. 10व्या उदकाचे कटकटींक लोक विटलो. आमदाराच्या कानार घालूनय कांय उपयोग ना म्हूण निमाणे लोकांनी पंप हावजूच बंद उडयात म्हूण पंप हावजाक घेराव घालो. ऑफिसान वचून मोर्चे व्हरोन पळयले आनी आमी स्वता वचून गेले जाल्यार ते ऑफिसर थिसर कोण ना मेळना. आनी आतां आमी आमदारा पर्यंत ही तक्रार पावयली. आमदारानय केल्या अजून तेजेर कांय एक्शन येयना म्हणून आमी पुन्हा आज तांकां सांगला पंप बंद करता म्हणून. आमी पंप हांगासरलो बंद करता, पाणी ना जाल्यार कोणाकच ना, अर्द्यांक मेळ्ळें अर्द्यांक ना, असली लोकांचे हाल जावंक जायना. कितें घडलो ऑफिसान सगळें करून जाल्यार साहेब हांगा येवन जाल्यार तरी हेजेर एक्शन ना अजून मरे. म्हणून आतां हे लास्ट आतां आज हे करता आमी आज सगळे एके कडेन हे करून ऑफिसान गेले तरी ते लक्ष दिना, पूण आमदारय लक्ष दिना. ताका लागून आतां पंप बंद करचो अशी आमची इच्छा आसा. टँकराचें उदक येता पूण पिवपाचें ना. लोक झरीचे उदकाचेर दीस काडटात. पूण ते बॅरलान असलेलें पाणी बरें आसता. पाणी ना ते पाणी आमी काय चिंतता आमच्या भुरग्याक बरें उरच्या 2 पावलां पूण हे पाणी आमी भुरग्यांक दिवचें ना अशें आमकां दिसता. ते पाणी घालता ते मुद्दो काल सुद्दां ते घातला न्हू ते खोदूळ पाणी आणि ते सुद्दां न्हू झगाट. काल सुद्दां एक जाणटो येयल्लो बघ तो झगाडलो. तुमी आसता घरान म्हणटा तुमचो का टायम एक नसता न्हू. काल आमी ऑफिसान गेली पाणी ना म्हळ्यार हेवटेन हे टँकर कार येयले. तुमी घरान रावतली कशी रावतली? तुमी आमकां अमक्या टायमार येता म्हणून सांगता, सांगा ना. लायटीचो प्रश्न सोडयला. नवो मोटर पंप बसयलो काय प्रश्न सुट्टलो म्हूण एई सांगता. सामके पंप मातसो फेलियर जालो तो आतां आमी रिप्लेस करपाक केला. थोडे लायटीचे प्रॉब्लम आशिल्ले. काल आमी लायटीचे काल सांगले सारकें केलें. पंपाचें आमकां फायंडींग मेळूंक नाशिल्लें. सद्या आतां आमी न्यू पंप घालता आनी तो बरें मेरेन तो रिप्लेस जातलो आनी लोकांक उदक मेळटलें. रिएक्शन ना आमी आतां तो पंप रिप्लेस करून न्यू हे करून तांकां सुरळीत उदक दिवपाचें आमी हें केलां. म्हणजे पंपाचे चडशे टँक हे बाय चान्स जायत ना जाल्यार एक लोकांक तर उदकां दवरपाक शकना पूण आमी मॅक्झिमम हें करता की तांकां सुरळीत उदक दिवपाचें हें करता. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. काल राती नुव्या कोणा एका तवनासान होली क्रॉस मोडून उडयलो. खुर्साचो म्हत्वाचो भाग मोडून ताणें रस्त्यार हाडून उडयल्लो. सुमार 5 मीटर पयस मायण्या कुडतरी पुलिसांनी वचून पंचनामा केलो. कर्म कोणाचें ताचो सोद नित्या भशेन चल्ला. अजून तरी कोणूच पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना. आमचो गांवचो पुलीस आसलो तो आतां कोण मोडून भायर मारला रस्त्यार उडयल्लो कोणी. सो एक हाफ एन आवर जातले आतां उडयले. सो आतां मातशें पुलीस मेळिल्ली आसा. सो आमी तेंचे कडेन मागता फायंड आवट करचें कोणें उडयलें थंय भायर. लायट बी कितें गेल्ली काडून एक 5 मिनटें लायट गेल्ली त्या टायमार केलें तें मोडून उडयल्लें रस्त्यार उडयल्लो मिडल हायवे कितें हायवे. खुर्सा नांव बी कितें ना खुर्सा नांव कुसकोळी आतां कुपे 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 नुवे कुपे नुवे ऑक्सिजन फॅक्टरी कार्बन गॅस फॅक्टरी. 4 वर्सां 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 4 वर्
गोयचे उदेते स्विमींग स्टार शौन गांगुली आनी श्रृंगी बांदेकरान आतां बेंगलोरात जावपी एशियन एज स्विमींग सर्तीत पेजात कामगिरी करपाचें टार्गेट दवरला. कोच सुरजीत गांगुलीच्या मार्गदर्शनाखाला ती दोगांय पेड्यां ट्रेनिंग घेतात. कोच सुरजीत गांगुलीच्या मार्गदर्शनाखाला राष्ट्रीय सर्तींत पेजात कामगिरी करपी शोहन गांगुली, श्रृंगी बांदेकार आनी हेर भुरगीं पेड्यां ट्रेनिंग घेतात. राजकोटांत वैयक्तीक वस्तादपण मेळयल्लो शोहनान आतां सप्टेंबरात जावपी सर्तीचेर फोकस करपाचें थारायलां. My aim is the next 10th Asian Age. I'll try my best to win a medal in that. राजकोटांत बऱ्यापैकी कामगिरी करपी श्रृंगीनूय आपलो नवो टार्गेट प्रुडंटा कडेन उलयतना सांगलो. I would focus on the Asian age group, which is and the senior, which would be next month. I would like to give a good performance there. कोच सुरजिताच्या मता प्रमाण गोंया कडेन आनिकूय बरी कामगिरी करपाची तांक आसा. अच्छा परफॉर्मेंस है. मैं और भी अच्छा ट्राई किया था अच्छा करने के लिए, बट 2-3 स्विमर अचानक उधर बीमार हो गया था, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया है. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, गोवा का नाम रोशन करेंगे. और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा ये जो मापसा का पूल है, इधर का जो लाइफ गार्ड है, इधर का जो इंचार्ज है, बहुत सपोर्टिव है, हम लोगों को बहुत सपोर्ट करता है. जब हम लोग जैसे बोलता है वो लोग ऐसा करता है, और आगे जाके और भी अच्छा करेगा. और सामने इंटरनेशनल एशियन एज चैम्पियनशिप है जो श्रृंगी बांदेकर और सोहन गांगुली को चांस मिला है, और बेंगलोर में है 28 सितंबर टू 2 अक्टूबर बेंगलोर पूल में होगा. उम्मीद करते हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हम दिखा सकते हैं. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. ह्या बुलेटिनाक आज सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.